यू आर म्हणजे प्री डिस्पोज टू द ज्या तरणाट्यांक स्पेशली किंवा जे प्रोडक्टीव इयर्स असतात अशे प्रोडक्टीव वर्सांतले लोक हांकां जर आमी रिवर्ट करपाक जाल्यार वॉट शूड बी अवर स्ट्रॅटेजी? एक तुमकां एक स्टॅटिस्टिक सांगता, एवरी डे 5500 यूथ स्टार्ट स्मोकिंग. एक स्टेप घेऊन काय फायदो ना, म्हणजे देर आर मल्टिपल स्टेप्स वी हॅव टू टेक. त्याच खातीर एक आता कायदो आसा, कायद्यांनी आता बॅन ऑन एडवर्टायजमेंट बॅन केले, म्हणजे पब्लीक स्मोकिंग बॅन, म्हणजे एवरी स्टेप वी हॅव टू गो स्लोली. दुसरें एक आसा की तुमी अवेरनेस प्रोग्राम करपाचे. म्हणजे आता आमी हे प्रोग्राम करता, हे प्रोग्रामा थ्रू तांकां अवेरनेस मेळटले, तांकां कळटलें की बाबा स्मोकिंग इज व्हेरी इंजरियस ऑर टोबॅको यूज इज व्हेरी इंजरियस फॉर अवर हेल्थ. मागीर तुमी आयज दुसरे तरेचे म्हणजे ऑन अदर वे लायक इन द पेपर वी एडवर्टायज, वी गिव एडवर्टायजमेंट रिलेटेड टू टोबॅको हॅझार्ड्स. सो अवेरनेस आणि सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामांनी मागीर आता एक पार्ट आसा स्कूल प्रोग्राम. आता प्रत्येक स्कुलांनी कावन्सिलर्स आसता आणि ते कावन्सिलराक कळटा की थोडे भुरगीं मातशे एंशियस आसा काय त्यांची पर्सनॅलिटी वीक आसा आणि तांकां एक आभास जाता की सपोज दे आर युजींग टोबॅको प्रोडक्ट, म्हणजे ते केन्ना स्मोक करता अशें केन्ना कोणें पळयलो की ताका वास येयलो, टिचरीक अशें कळटा न्हू, बिकॉज मॅक्झिमम टायम स्टुडंट स्पेंड्स इन द स्कूल. सो कावन्सिलराक आतां सगळें आमी ट्रेनिंग दिता, इट इज अ ऑनगोईंग ट्रेनिंग आणि तांकां शिकयता की तुमी कशें आयडेंटिफाय करपाचें आणि तुमी ते टायमार कितें स्टेप घेवपाची की तुमी यू कॅन कॉल दॅट स्टुडंट सेपरेटली आणि स्पीक टू देम, ट्राय टू फायंड आउट. आणि मागीर तांकां तेजे पेरंट्साक वापरपाचें, कित्याक म्हणजे मॅक्झिमम टायम अशें आसता की तो स्टुडंट यूज करता बिकॉज ही इज आयडियलायझींग हीज पेरंट्स, हीज रोल म्हणजे मॉडेलिंग हीज पेरंट, म्हणजे पेरंट यूज करता म्हणून तो यूज करता. सो अलॉंग विथ द स्टुडंट पेरंट्स ऑल्सो वील गेट कावन्सिलींग. आणि दुसरें एक आसा आमी सिजेशन म्हणजे टोबॅको सिजेशन, म्हणजे आतां तंबाखू बंद करपाचो आसा की तंबाखून मुक्ती घेवपाची आसा, ते इट इज नॉट व्हेरी इजी. तंबाखू आतां अल्कोहोलाच्यान 1000 टायम्स मोर एडिक्टीव. आता कोण अल्कोहोल सोडू शकता, म्हणजे सोरो सोडू शकता, पण तंबाखू सोडपाक खूप कठीण. पण हांव तुमकां सांगतलें, टोबॅको क्विटींग इज नॉट इम्पॉसिबल. यू कॅन क्विट टोबॅको आणि विथ कावन्सिलींग आमकां खूब बरेचशे रिजल्ट मेळिल्ले आसा की ताका परत परत सांगचें पडटा. आतां तुमीच सांगलें काय, इट इज इम्प्रिंटेड इन पिपल्स मायंड. सो टू गेट रीड ऑफ दॅट ऑल्सो यू हॅव टू टेल द पर्सन अगेन एंड अगेन. सो लायक ब्रेन वॉशिंग करचें पडटा, म्हणजे ताका स्टेप बाय स्टेप सांगचें पडटा काय अशें तुमी आतां तुमकां पयलीं ताका नॉलेज दिवचें पडटा की हे सायड इफेक्ट्स आसा तेजी आनी तुमी कशें सोडूंक शकतले, तुमी विदावट टोबॅको कशें रावतले, तुमकां कितें त्रास जातले आनी कशें तुमी घरा कडेन कितें स्टेप्स घेवपाचे. सो कावन्सिलींग इज व्हेरी इफेक्टीव टू क्विट टोबॅको. आनी म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी सांगलें आनी एक गोश्ट मत की आमी भुरग्यांक सांगता की आमचें करूं नाका, बट एट द सेम टायम शूड गिव अल्टरनेट. एक तांकां अल्टरनेटीव दिवचो पडटा की बाबा हें सोड. तेन्ना तुका जेन्ना समज सिगरेट ओडीचे तेन्ना तूं यू कॅन गो फॉर एक च्युइंग गम खावपाचें किंवा आनी कितें, म्हणजे यू गिव देम सम अल्टरनेटीव. अनलेस यू प्रोवायड अल्टरनेटीव दे वील, म्हणजे इट इज डिफिकल्ट. तेजे मेन म्हणटा ते म्हाका दिसता आतां आमी तेजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही टोबॅकोचे ते हायलायट करपाक जाय. बरोबर कळ्ळें न्ही. आतां आमी दुश्परिणाम कितें जाता ते पयल्यार म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट. एक मजेशीर गोश्ट म्हणजे डिफरंट टायप ऑफ स्मोकिंग जाणा न्ही तूं. एक आमची आमी पायपान ओडटा, पायपां आसता पायपान गुडगुडी म्हणून गुडगुडी आशिल्ली पयलीं, म्हणजे गोंयची ट्रेडिशनल हातून आशिल्ली ती. मागीर सिगरेट विडी. एक मजेशीर गोश्ट सांगता हांव तुका, कित्याक हेजें एब्जॉर्प्शन आमच्या डिफरंट पार्ट्सान जाता. आतां पायप आमचें पायप धरलें तेजी pH अल्कलायन आसता, ताका लागून तें एब्जॉर्प्शन सुद्दां बाकल मिकोजा. कळ्ळें न्ही. आनी जे सिगरेट जे आसता न्ही तेजो स्मोक चड करून आमच्या फुसफुसांत वयता आनी थंयसान तें एब्जॉर्प्शन आनी डिपोजिशन जाता. सो मेन स्मोकिंगाचो इफेक्ट म्हणटा तो परत आमच्या तोंडांतल्यान स्टार्ट जाता. बरोबर. मेन म्हणटा तो तुवें सांगलें त्या प्रमाणे प्री कॅन्सरस स्टेट, मागीर कॅन्सर, कळ्ळें न्ही, कॅन्सर ऑफ द चिक्स, टंग, मागीर थ्रोट, मागीर फेरिंग्स, लॅरिंग्स, ब्रोंकाय, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कॅन्सर पोटाचो जावंक शकता, पॅन्क्रियासाचो जावंक शकता, किडनीचो, युटरसाचो, इवन आमच्या ब्लॅडराचो, युरिनरी ब्लॅडर, कळ्ळें न्ही. या टॉप टू बॉटम एक खंयचेच ऑर्गन अशें ना वीच इज नॉट स्पेअर्ड फॉर द कॅन्सर. दुसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमची क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टीव पल्मनरी डिजीज म्हणून जाता. कळ्ळें न्ही. जाका लागून मनशाक धाप मारता, खरस मारता आनी ताका लागून मागीर काळजाचेर इफेक्ट येवंक शकता. त्या मनशाक ब्रोंकियल आस्मा जावंक शकता, इवन TB जावंक शकता. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा ते आमची काळीज. त्या मनशाक जो सिगरेट ओडटा ताका हायपर टेन्शन, प्रेशर वाडोवंक शकता.
तेज्या काळजाच्या इफेक्ट येवंक शकता, ताका हार्ट अटॅक येवंक शकता, तशेंच तेज्यो मेंदवाच्यो शिरो स्ट्रोक येवंक शकता, फुटोंक शकता, आनी पांयाच्यो शिरो हे सगळ्यो बारीक जावन ताका तेजे गँग्रीन जावंक शकता, कळ्ळें न्ही. सो जशें तुमी सांगलें की सिगरेटीन म्हणजे किंवा हे तंबाखूचे जे आमी सिगरेट विडी ओडटा तातूंत सुमार 4000 नॉन पॉयझनस सबस्टन्स म्हणजे विषारी पदार्थ, तशेंच शरिराकूय तरेकवार म्हणजे तितकीच ताजे प्रोपोर्शनल दुयेंसां शरिराक जावंक शकता. कॅरी ऑन डॉक्टर. कळ्ळें न्ही. सो मेन म्हणटात ते एक आमचो इफेक्ट येता तो काळजाचेर आनी आमच्या फुसफुसाचेर, कळ्ळें न्ही. फुसफुसान कितें जाता जेन्ना ही पॉयझन ऑर कॅमिकल्स एब्जॉर्ब जाले की आमच्या श्वास नलिकाचे बारीक ब्रोंक्युल्स आसता, थंय आमचे लायनींग आसता, म्युकस थंय, आनी थंय एक ल्हान स्मॉल पिशवी आसता, गॉबलेट सेल्स, ती सिक्रेट म्युकस सिक्रेट करतात. हेका लागून तेंची हायपरट्रॉफी जाता आनी चड म्युकस सिक्रेट जाता, कळ्ळें न्ही. आनी तेका लागून तेका शुमूट बी दरकलां चड येता, तेका लागून तेका खोकले येता बिकॉज ऑफ द इरिटेटींग इफेक्ट. ती स्मोक कितें करता, आमचे प्रोटेक्टिव्ह सिलेरी मेकॅनिझम म्हणून आसता, जाका लागून सकयलें कितें समज गेलें हवेन जाल्यार तें वयर भायर काडपाक, तेका तें डिफेक्टीव जाता, सिलेरी मेकॅनिझम डिफेक्टीव जाता, तेका लागून तें थंयसरूच शिरकाता, जमा जाता आनी थंय इन्फेक्शन जावन तेका बाकीचे जावंक शकता, न्युमोनिया जावंक शकता, ब्रोंकायटीस जावंक शकता, अडोळी 5वी दरकलां येवंक शकता, क्रोनीक ब्रोंकायटीस, अशे प्युरुलंट तेका एपिसोड्स जावंक शकतात. आनी तेका लागून तेजे जिवनाचेरूच परिणाम जाता. बरोबर. एक म्हणजे जर आमी जर गंभीरतेन पळयला जाल्यार हो विशय जरी आमकां आतां तितको दिसता की खूब लोकांक समजता ना आमचो बाबू तसो न्हय, आमचे बाय तशें न्हय, आमचो हे अशें मिस्टर तसो न्हय. म्हणजे वॉट वी आर ट्रायंग टू सी, एक सगळ्यांनी अलर्ट रावन ह्या विशया कडेन गंभीरतेन पळोवपाक जाय. हो विशय म्हजो न्हय, तुजो न्हय अशें न्हय, तर हें कोणाकूय जावंक शकता. खंयच्या वेळार मनीस एक अंडर म्हणजे जशें तुमी मदीं सांगलें डॉक्टर शाहिनान की केन्ना केन्ना अंडर प्रेशर म्हणजे जशें एक प्रेशर कुकर आमी येताना एक एक्झीट मेकॅनिझम म्हणून तो ह्या हाका सुरवात ऑफिसान ट्रेमेंडस प्रेशर आसता, केन्ना तांचे टार्गेट्स आसता आनी रातचे जागरणां करचें पडटा. थोडे फावटी हॉस्टेलांत भुरगे अभ्यास करतात, तांकां हें एडिक्शन जावपाची शक्यता आसता. सो इवन इंटेलेक्च्युअल्स आर नॉट स्पेर्ड की अशें न्हय की ना तो भुरगो हुशार, तो बरो शाणो म्हणजे तो ह्या हातून पळी पडचो. ऑन द कॉन्ट्री दॅट इज इक्वली आय वूड लायक टू से दे आर मोर प्री डिस्पोज, कारण कितें आसता ताका ते रातचे जागरण करपाक कितें तरी एक हें जाय आसता, म्हणजे स्टिम्युलंट जाय आसता. सो अशा वेळार सगळ्या पेरंट्सांचें कर्तव्य ठरता आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या स्टुडंटांचे स्वताचो एक आत्मनिग्रह आसचो पडटा की आय एम नॉट गोइंग टू फॉल प्रे फॉर दीस, आय वील ट्राय अदर मेकॅनिझम म्हणा, प्राणायाम म्हणा किंवा योगासना म्हणा, जे तुमकां करनशें दिसता किंवा जे तुमच्या ज्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मनाक थकाय किंवा शितलकाय मेळटली ते म्हणजे म्युझीक आयकप म्हणा, खेळप म्हणा थोड्या वेळा खातीर, दीस टायप ऑफ मॉडरेटी शूड बी एक्सेप्टेड. मागीर डॉक्टर जर तुमकां सायकोलॉजिकल अशे जे स्टुडंट ऑर किंवा यंगर जनरेशन आसता तांकां वॉट यू लायक टू एडवायज टू कम आउट ऑफ दीस. आनी एक गोष्ट लक्षात खुबशे फावटी आमी पळयता की इवन थोडे लोक सिगरेट ओडना पण गुटखा खातात. सो आय वॉन्ट यू टू कन्सिडर दॅट ऑल्सो. फर्स्ट माय सेंस टोबॅको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल. म्हणजे तुम्ही विडी घेया, सिगरेट घेया, गुटखा घेया, च्युइंगम घेया, कसले तरेचे ते तंबाखू चुनाव बीन लावून घेता. मागीर डेंटो बॅग, आतां आमची बायल मनशां आसता, लेडीज आसता, ते सगळे गांवांतले डेंटो बॅग एप्लाय करता. लायक टूथपेस्ट आमी कोलगेट किंवा पेप्सोडेंट यूज करता, ती डेंटो बॅग एप्लाय करता. काय लोक तंबाखूची मशरी करतात, मशरी, खैनी, ते सगळे तरांचे म्हणजे एनी फॉर्म. टोबॅकोचे काय सेफ म्हणजे आता लोकांनी एका एक ऑर्डिनरी कन्झ्युमेबल प्रोडक्ट अशें एक्सेप्ट केलेले आसा, बट एक्चुअली इट इज अ डेडली प्रोडक्ट. सो एवरीबडी शूड अंडरस्टँड दॅट आनी इट इज नॉट अ स्टेटस सिंबल. आनी तुमी हे तंबाखूचें सेवन सुरू केलें की एडिक्शन जावपाचे चान्सीस खूब आसा. आनी सो you don't start only from beginning only, you don't start. आणि आमी एवरी डे आमी आमच्यो ज्यो दीस आसा ते नो टोबॅको डे करूं शकता. हे वर्ल्ड नो टोबॅको डे वर्सान एकदां येता, सो आमी डेली आमी वर्ल्ड नो टोबॅको डे म्हणजे नो टोबॅको डे अशें करून एक प्रण घेवं शकता आनी आमी आमची सोसायटी टोबॅको फ्री सोसायटी करूं शकता. हेजे बरोबर म्हाका आनी एड करपाचें आसा, कित्याक तुमी दोतोर सांगलेलेंच, कित्याक पेरंट्सांक आतां चड आपल्या भुरग्यां कडेन लक्ष दिवपाक जाय. बरोबर. कित्याक एज्युकेशन हें आमचें एज्युकेशन म्हणटा तें एज्युकेशन अशें उरोंक ना, कळ्ळें न्ही. करेक्ट. तुमी मेन्शन केले योगासना, प्राणायाम, तेज्या बरोबर आमचे संस्कृतीक आमचे जे ठेवा आसलो न्ही तोय आमी पुनर्जिवंत करपाक जाय. आमचे तांकां बरें शिक्षण दिवपाक जाय, बरोबर, कळ्ळें न्ही.
आनी हेजेर एक आमचे बाकीचे जेंचे संस्कार जे आसा भुरग्यांचेर ते आमी ल्हानपणा पासून तांकां लावपाक जाय. कित्याक भुरगे स्कुलान गेले म्हण टिचरी स्कुलान तेंच्या कडेन पळोवपाक टायम नासता. कळ्ळें खरें सांगचें म्हणल्यार आमकां कितें दिसता आमी स्कुलान धाडलें म्हणजे सगळे टिचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें दिसता. टिचरांक दिसता की ना भुरगे घरा कडेन आसता तांचेर दिसता. सो या करेक्ट. हे संस्कार जे आमचे आसा बरोबर आदले आमची संस्कृती जी आसा ती जपोवंक जाय. कळ्ळें न्ही. आनी तेतूनच म्हाका दिसता हें डी एडिक्शन जातलें. बरोबर. कळ्ळें न्ही. ल्हानपणा पासून समज आमी तेंच्या आंगणवाडी घातले जाल्यारूच ते हे जातले. बरोबर. आणि म्हणजे तुम्ही सांगला त्यामुळे की वी ऑल्सो हॅव टू फॉलो दॅट. म्हणजे पेरेंट्सान हॅव टू बी अ रोल मॉडेल फॉर देम. तांकां वेळोवेळ समजावन सांगप आनी जशें सरान डॉक्टरान सांगला की त्या पद्दतींचे म्हणजे वातावरण आमी आमच्या घरान तयार करपाक जाय की जाका लागून आमकां दिसतलें की बाबा हे सगळ्यो वस्तू आसा ते जरी कितकेय फावटी खंयचोय स्टार जरी टीव्हीचेर आयलो किंवा टीव्हीचेर दिसभर सुद्दां जरी रावलो तरी आय एम नॉट गोइंग टू फॉल प्रे फॉर सच थिंग्स. म्हणजे इनफॅक्ट हांव ती गोश्ट सांगूंक सोदता की सिगरेटीची एक सुंदर व्याख्या आसा की तो जो लेखक आसा म्हणजे विचारून ताणें बरयला की सिगरेट ही एक अशी वस्तू जाच्या एका पोताक उजो म्हणजे फायर आनी दुसऱ्या पोताक मूर्ख मनीस आसता म्हणून. सो हे जरी थीम सगळ्यांनी लक्षात दवरलं की दुसऱ्या पोताचो मूर्ख मनीस आपूण जावपाक जायना अशें जरी तेंच्या लक्षात दवरलें जाल्यार दिसता आय थिंक वी कॅन डू लॉट ऑफ थिंग. म्हाका डॉक्टर आज जर ह्या कार्यावळीचो आमी वायंड अप करच्या पयलीं जर तुमकां टेक होम मॅसेज दिवपाक सांगलो जाल्यार तुमी कितें सांगतली? क्विट स्मोकिंग टुडे ओनली. आनी डोंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अशें एक सांगपाचें आसा की तुमी सुरवातूच करनाका जाल्यार मागीर एडिक्शनाचो प्रश्नच ना. बरोबर. डॉक्टर शायनान सांगला ती गोष्ट अतिशय महत्वाची की अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस म्हणजे कितको प्रेशर आसा किंवा कोण बरो ना घरान कोणाचो मृत्यू आयला कोणाचें टेन्शन आसा कोणाचें टार्गेट आसा कोणाचें एग्जाम आसा म्हणून प्रायोगीक तत्वाचेर सुद्दां तुमी आतां फक्त थोड्या दिसा खातीर करतलो एग्जाम थंयसर मागीर सुट्टलो अशें म्हणपाची गरज ना. ह्या गजालीक तुमी हातूच लावं नाकात कारण जशें डॉक्टर सांगला एका कितकेशे हजारो पटी एडिक्शन म्हणजे व्यसनाधीन जावपाचे जे पदार्थ हातून आसा तातूंत खंयचो मनीस एडिक्ट जावं शकता. सो बेस्ट म्हणजे कीप इट अवे. डॉक्टर तुमी कितें सांगतले? हांवें सांगलां त्या प्रमाणे आमच्या आवय बापायन भुरग्यांचेर बरे संस्कार करपाक जाय. कळ्ळें न्ही. टॉबॅकोच न्ही कसले हितून भुरगे एडिक्शन कित्याक जातात ते तेणी सोदून काडपाक जाय. आनी आवय बापायन हे लक्षांत धरून भुरगे आपले आतां कोणाक चड भुरगीं नासता एक दोनूच आसता. बरोबर. सो भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाक पेरंट्सांक टायमूय मेळटा. कळ्ळें न्ही. सो म्हाका दिसता समज आमी थंयसान स्टार्ट करीत जाल्यार आमी फुडें आमकां गरज पडची ना अशें तरी म्हाका दिसता. हय तुमी सांगले ती गोश्ट डॉक्टर सामकी इम्पॉर्टंट की तशें पळोवपाक गेल्यार आतां वी आर हॅविंग म्हणजे नंबर ऑफ चिल्ड्रन म्हणजे घरांतल्या भुरग्यांची संख्या कमी आसा पण दुर्दैवान पेरंट्सांक आतां वेळ ना. एक म्हणजे ती चडशी म्हणजे आवय बापूय दोगांय कामाक वतात आनी घरा आयल्या उपरांत सो कॉल्ड टीव्ही किंवा बाकीचे इंटरनेट आनी मोबायल ह्या सगळ्या गेम्स ह्या सगळ्यांनी प्रत्येक जाण आपापल्या विश्वान इतको रममाण जाला कित्याक आपल्या शेजारच्या म्हणजे आपल्याच घरान कितें चल्लां तें खबर आसना. ही दुर्दैवाची गजाल. आनी जशें डॉक्टरान सांगलां की एक अतिशय सगळ्यात म्हत्वाची गजाल आसा की आमच्या मदीं एक सुखसंवाद आसपाचो. शारिरीक आनी मानसीक दृश्टिकोन बदलपाची जी व्यवस्था की जी संकल्पना आमच्या कुटुंब वेवस्थेन आसा ती इम्प्लिमेंट जावपाची. म्हाका डॉक्टर तुमी अतिशय सुंदर मुद्दो मांडला आनी ह्या मुद्द्याचेर खरें म्हणजे हे सगळे जे विश्व आसा हाचेर हें बेस्ड आसा. जशें डॉक्टर शाहिनान सांगलां की खंयच्याच पद्दतीन तुमी ह्या व्यसनाच्या लागीं वचूं नाका. तरणाट्यांनी भुरग्यांनी स्पेशली लोक ड्रायव्हिंग करतात तांकां ना तो मातशी किक येता मातशी चलोवपाक उमेद येता म्हणून तो सुरवात करता तांच्यांनी हाका बळी पडपाक जायना. स्पेशली स्टुडंट्स यंगर जनरेशन ऑफिसान काम करपी आनी कांय कडेन अशें दिसता ना आतां थोडी नवी आयला सिगरेटाक फिल्टर लायला किंवा ना ती अमकी हिरोईन वडटा तेतून निकोटीन कमी आसा. सो डोंट गो फॉर सच मॉडेलिटीज. हे सगळें करपाचें जे वीक आसा ते वीकच ते सोरपाचें ना ते अमक्या सोरपाचें मातशें कमी पावरफूल हाचे चड पावरफूल अशें म्हणून कोण करनात. वीक म्हणजे वीकच. सो एज फार एज पॉसिबल हें जें व्यसन आसा तें सगळ्या लोकांनी आपल्या घरांसून पयस करपाचो पयलो प्रयत्न आसपाक जाय. पयलीं स्वता पासून सुरू करपाक जाय. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. हें सगळें करतना स्वताच्या घरांसून सुरवात करपाक तेन्नाच आमी एक सुसंस्कृत समाज निर्माण करूंक पावतले. सुसंस्कृत समाज एक सुसंस्कृत देश निर्माण करतलो आनी ह्या देशांतले आमी जेन्ना आज पळयता की इट इज नथींग लायक म्हजो देश अशें न्हय. इट इज नॉट जॉग्राफीक बाउंड्रीज. वी आर गोईंग बियॉन्ड. वसुधैव कुटुंबकम जर तुमी सांगलें तोच मुद्दो हांव फुडें व्हरता की सबंद विश्व म्हजें घर. ह्या व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी ह्या दुयेंसूच हें म्हणजे मनाचो हो आजार अशें म्हणूं येता हो आजार पयस दवरप आमच्या हातान आसा. ह्या भावनेन आमी कार्य केल्यार म्हाका दिसता आमी बरेंच साध्य करूंक पावतले. आयची सोबीत कार्यावळ तुमी मुद्दाम वाटेकरी जावन आमकां बरीच मोलादीक म्हायती दिली. ह्या खातीर काळजांतसान देव बरें करूं. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.